सुरुवातीक गीत घेऊया A30 पेज नंबर 15. Ulasani sorvespora akan Ramanchano devakayo ancora. Ulasani sorvespora akan Ramanchano devakayo ancora. Sorvespora ci sevakora anonataci सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे एमिसाचे भेटेन. एमिसाचे भेटेन आमी सगळीं आमची मागणी करीत भशेन देवा मुखार दवरुया. बो करून फाल्यांच्या दिसाक जेन्ना आमच्या गोंयांत एलिसांवां जातात आनी जायतो घुसपागोंदळ चालूच आसा, मागुया देवा लागीं आमकां सगळ्यांक करपा आमी देवाचेर पातयेवन रावूंक आनी देवाच्याच गिन्यानान आमी फुडें सरूंक. आमकां जोण एकल्या मतदाराक आयचे दिसाक खेरीत भाशेन करपा मागून घेवया आनी हे सगळे आख्खो प्रोसेस जो आसा, जो घुसपागोंदळ करतात, तो पयस करून सगळें शांततायेन जावंक आमी मागुया. आमची जोण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बो करून जीं कोण पिडेंत आसात, बरीं नात, तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पवित्र सभेची मुलावी दोतोन आमकां अशें शिकयता. देवान म्हाका कित्याक रोचला? देवान म्हाका रोचला ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताच्या सांगाता सदांकाल खुशाल आसूंक. आयज जेजू आपली शिकवण भाग्यांचेर आदारून दिता आनी हेच भाग्यांतली एक वोल ह्या सेवा धर्माचो विशय कसो घेतला आनी ती म्हणल्यार देव तुमकां दादोशी करतलो. देव आमची खुशालकाय आनी सूख जावन आसा. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत भलायके प्रेस्टिचायाचो दीस म्हणटोच हो विशय पिडेन सोंसतेल्यांक एक बरवासो दिता. तर बऱ्या तशेंच वायट परिस्थितींत खुशालकायेच्या तशेंच दुखाच्या वेळार देवा सवें तोखता तसली खुशालकाय आमी सोदूंक आनी तातूंत आमी दादोशी जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक खुशाल जावंक जाय, आमकां सगल्यांक दादोशी जावंक जाय. तरी आसतना आमी पळयता जायते फावटी आमची खुशालकाय बिगाडल्या, जायते फावटी आमची भलायकी पिड्ड्यार जाल्या आनी अशें जावपाक जायते फावटी आमचोच गुन्यांव आसा. आमचीच खुशालकाय आमी थोडे फावटी बिगाडल्या, थोडे फावटी दुसऱ्यांची. असल्या सगळ्या चुकीचें आमी देवा लागीं ह्या मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. जीं कोण मनशाचेर विस्वास दवरतात, तीं जीं कोण कुडीच्या बोळार पातयेतात आनी जांचे काडीत सर्वेस्परा तावन पयस वेता ताचेर शिराप पडूं. सोम्या जेजू, तूं आमकां तुजेर पातयेवंक उलो करताय, पूण आमच्या जिवितांत मनशांचेर, वस्तूंचेर आमी चड पातयेल्या आनी संवसारी नदरेन आमी जिवितांत खुशालकाय सोदल्या. आमकां बोगोस.
सुम्या काकुतकोर सुम्या काकुतकोर. आनी क्रिस्ताक देवान पुनर्जीवन करूंक ना जाल्यार आमची परगोटणी पोकोळ आनी तुमचो भावार्थूय पोकोळ. क्रिस्ताचे येसू तुजें पुनर्जीवनपण जावन आसा जिविताक खात्री. पूण हांवें म्हजो भावार्थ बरवासो आनी जिविताच्यो करण्यो तुका गोवायकी दिता तसले करूंक ना. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत आनी तुमकां सोबेतली भायरायतीत तेन्ना, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर शिराप घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. सोम्याचे येसू कोश्ट सोसूंक तूं आमकां देख दवरताय, पूण तुज्या नांवा खातीर दुमाळो सोसूंक हांवें आंग काडलां आनी तुज्या नांवा खातीर बेमान भोगचे पडल्यात तेन्ना हांव पळून गेलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Dacia isla Sosari Sorespora Deva Sorgicharaya Sorgoteta Deva Baba Deva Baba Amituka प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन.
जेरेमायस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातयेता आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देंवता आनी सर्वेस्पोरांतान आपलें मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवंक नजो. करपल्ल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराड करतलो. सर्वेस्पराचेर पातयेता तो मनीस सुभागी. सर्वेस्पोर ताचो बोरवासो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताचीं पाळां उदकाशीं पर्यान पावतात आनी गरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताचीं पानां हिरवींच आसतात. बुके तान्नेच्या वर्साक ताका कांय हुस्को ना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता तो खरेंच भागी. सगळीं बरोबर म्हणुया. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. आमचो जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या वाळाचे देगेर लायलेल्या रुखाक काला पोरमणें जातात फळां आनी कदींच भावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरीं तो मनीस. सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. आमचो जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबाव अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें फळ. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटणांक पावयता. आमचो जबाब. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवता तो खरेंच भागी. भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप. क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनो जिवोवन जालो म्हूण आमी परगटाव जाल्यार मेल्यांत ती पुनो जिवोवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्यांत ती पुनो जिवोवन जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनो जिवोवन जावंक नात. आनी क्रिस्त पुनो जिवोवन जावंक ना जाल्यार तुमचो बावार्थ निर्फोल. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जे क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यात तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवसो आमी दवरता जाल्यार सगल्या मनशांवून आमची गोट अदीक चुरचुरयांची. पूण खरेंच जी मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनो जिवंत केला. देवाचें उतोरें. सगळीं उदकाराक उबी रावया. Soy, 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 soy Sorespora. Soy, 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 soy Sorespora. Soy Sorespora. Soy Sorespora. Soy Sorespora. Soy Sorespora. Soy Sorespora.
खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत जायात, कित्याक स्वर्गा राज्यान मोठी व्हडली मुजुरी तुमची. Sui, 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 sol respora. Sui, 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 sol respora. 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 Survespor तुमचे सोवे आसूं, Tuce soveasu. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू धर्मदुतां बरोबर दोंगरार तावन सकला येवन एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी आख्ख्या जुदेयांतावन, जेरुजाल्यासून आनी दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोनातावन आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो. तेन्ना आपल्या शिसांचेर दोळे लावन जेजून म्हळें, तुमी गरीब ती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यात ती सुभागी, देव तुमकां धादोशी करतलो. तुमी आतां रुदन करतात ती सुभागी, तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस करतीत, तुमकां सभेंतलीं भायर आयतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवांचेर बोगलाटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मुजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलेल्या तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय, तुमी रडटल्यात आनी रुदन करतल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. भाव भयणीनो, आयचो विशय देव तुमकां दादोशी करतलो. भाग्यांचेर धरलेलो आसा. देव तुमकां खुशाल करतलो, तुमी सुभागी. हें सुभागीपण आमी आयज नियाळटा आसतना एक प्रश्न, आमकां खुशाल जावपाक जाय काय? डू यू वॉन्ट टू बी हॅपी? तुमकां खुशाल जावपाक जाय? जाय जाल्यार म्हणात फॉर्सान, आय वॉन्ट टू बी हॅपी. आनीक मातशें फॉर्सान म्हणात, आय वॉन्ट टू बी हॅपी. भाव भयणीनो, असलोच आवाज न्हू हांव आय वॉन्ट टू बी हॅपी म्हणून एका रस्त्याचे दिगेक खंय येवपाक लागलो. एके वस्तुरेचो आवाज, आय वॉन्ट टू बी हॅपी, आय वॉन्ट टू बी हॅपी अशें ती म्हणटाली. त्या वाटसुऱ्यान पळोवपाक प्रयत्न केलो, कोण खंयचो आवाज. एक वस्तुरी आपल्या हातान एक फोटो घेवन रडटाली आनी म्हणटाली, आय वॉन्ट टू बी हॅपी. एके वाटेन दुखां व्हांवताली रडोन, दुखीचीं दुखां, खुशालकायेचीं दुखां न्हू, पूण म्हणटाली आय वॉन्ट टू बी हॅपी. ह्या वाटसुऱ्याक एक आवचितशें दिसलें आनी ताणें खबर घेतली कितें जालां, कित्याक रडटा आनी आय वॉन्ट टू बी हॅपी म्हणटा. तिणें काडलो आनी फोटो दिलो ताच्या हातान. तो फोटो पळोवन ह्या वाटसुऱ्यान म्हणलें, वाव, ऑसम. तिणें म्हणलें, म्हजे धुवेच्या काजाराचो फोटो. आतां आमी जेन्ना आमचीं लग्नां जातात आनी आमचें रिसेप्शन जाता, थंयसर फोटो काडपाचे जायत्यो वस्तू आमी करून दवरता. थंयसर लोक वचून सेल्फी काडटा, ग्रूप फी काडटा, सगळे बरेशे फोटो काडटात आनी मागीर वायरल करतात. वो आमच्या आल्बमांनी घालपाक दवरतात. असलोच हो फोटो लग्नाच्या वस्र्याचो व्हंकल आनी न्हवरो. आनी वाटसुऱ्यान म्हणलें, हो तुजे धुवेच्या लग्नाचो फोटो जाल्यार
तो रडटा कित्याक आनी आय वॉन्ट टू बी हॅपी कित्याक म्हणटा? कित्याक हो फोटो जो आसा लग्नाचो तो जावचे पयलीं काजार जायनाका म्हणलेलें, आनीक आमचे धुवेचें काजार वो ताचें मेळप फेसबुकार जाल्लें. फेसबुकार मेळ्ळ्या उपरांत तांणी लग्न जावपाकूय ठरयलें. आनी मागीर आमी जेन्ना खबर काडपाक प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां जायत्यो वस्तू दिश्टी पडल्यो. आमची धूव, आमचो पूत वा आमची कोणूय लग्न जाता जाल्यार आमी सगळी खबर काडटा पयलीं. तेच भाशेन तिणेंय काडलें आनी तिणें म्हणलें, जेन्ना आमकां ह्या न्हवऱ्यान आपणाचे फोटो दाखयले, व्हिडियो दाखयले, बरी बरी प्रॉपर्टी दाखयली, आपणाची फॅक्टरी दाखयली, इंडस्ट्री दाखयली, आनी ताणें म्हणलें तुमी स्वत मानलें? ती म्हणटा आमी आनिकूय मुखार गेल्या. ताचो बँक बॅलन्स आमी चॅक केलो आनी खरेपणी ताचो बँक बॅलन्स बरोच मोठो आसलो. आनी बँक बॅलन्स आसा ते भाशेन आमच्यान म्हणूंक जातालें घडये जायत ताचे लागीं ह्यो इंडस्ट्रीज आसात, तो ह्या प्रॉपर्टीचो मालीक, हांगासरलो न्हय भायलो दुसऱ्या गांवचो. पूण ही खबर माहिती काडल्या उपरांत आमचे धुवेक तरूय पूण आमी सांगलें वेळ घे, आनी तिणें म्हणलें आय वॉन्ट टू बी हॅपी. आनी आमची धूव फकत इतलेंच म्हणटाली, आय वॉन्ट टू बी हॅपी, आय नो हिम, हांव ताका वळखता. कसलेय जर तर प्रश्न विचारलो जाल्यार हो न्हवरो आसा तो म्हणटालो बेबी यू डोंट ट्रस्ट मी. काय बरीशीं उतरां. आतां आमची मोग करणारां आसा ती म्हणटात एकामेकाक बेबी यू डोंट ट्रस्ट मी. आनी हें सगळें म्हणल्या उपरांत धुवेन म्हणलें आय वॉन्ट टू बी हॅपी. लग्न जालीं, लग्न जावन आपणाच्या गांव घरा गेलीं आनी आतां धुवेन फोन केला, मम्मी ही इज अ फ्रॉड, तो फटकिरो. आनी त्या उपरांत म्हजे धुवेची आजून कांयच खबर ना. आनी देखूनच हो फोटो घेवन हांव आयज ह्या रस्त्याचेर आसा आनी हांवूय तेंच म्हणटा आय वॉन्ट टू बी हॅपी. भयणीनो, ही परिस्थिती घडये आमकां जायते फावटी दिश्टी पडटा. ही एक बाजू फकत लग्नाची, धुवेक लग्न करपाची. असली खुशालकाय आमकां सगल्यांक जाय. आमचें एड्युकेशन आसा, आमकां खुशाल जावपाक जाय. आयज भुरग्यांक तरणाट्यांक बरी शिकोवन बरें निकाळ मेळपाक जाय, रिजल्ट बरो जायो, बरे मार्क्स पडपाक जाय, पास जावपाक जाय. आय वॉन्ट टू बी हॅपी. आयज जे कोण जॉब सोदता तांकां जॉब जाय, जॉब मेळत जाल्यार आय वॉन्ट टू बी हॅपी. आयज आमकां सगल्यांक भलायकी जाय. आयज भलायकेचे प्रेशितायेचो दीस आमी मनयता, हेल्थ अपॉस्टलेट. आमकां सगल्यांक बरी भलायकी जाय आनी बरी भलायकी आसत जाल्यार आमी हॅपी, आमी खुशाल. आनी आमी म्हणटा आय वॉन्ट टू बी हॅपी. ह्या पासत आमची भलायकी सांबाळपाक आमी जाता तितलें करता. पूण असल्या परिस्थितीन भाव भयणीनो, आमची खुशालकाय पाड घालपाक जायत्यो वस्तू चलतात. आमचें एड्युकेशन सिस्टम हाल्लोलें धरलोलें आसा. आयज आमकां जॉब सोदूंक वचत जाल्यार पयशे दिवपाक पडटात. कोण सुबेज पयशे दिता ताका जॉब मेळटा. तुजी एलिजिबिलिटी कितली आसूं, तुजी डिग्री कितली आसूं, तुका घडये फावो तरी आसतना जॉब आनीक कोणाक मेळटा. दुखी जाता आमी. भलायकी सांबाळपाक सोदता पूण भलायकेचें कारणूच मेळना, इलाजूय मेळना. दुखी जाता आमी. आनी आतां ह्या दिसांनी करीत भाशेन आमचो सरकार काडपाक आमी खुशाल जावपाक सोदता. आमचे कॅन्डिडेट्स आसात, थोड्यांचे फेवरेट कॅन्डिडेट्स आसात, थोड्यांच्यो फेवरेट पार्टी आसात. आनी एलिसांवां जातली आनी एलिसांवां जाल्या उपरांत म्हजो कॅन्डिडेट जरी तर जिखलो जाल्यार हांव हॅपी. जे कोण कॅन्डिडेट बसलेले आसात 40 मतदारसंघांनी, जो कोण जिखता तो जातलो हॅपी, जो कोण हारता तो दुखी जातलो, व तांचे सपोर्टर आसात ते दुखी जातले. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यान आयचो विशय आमकां सांगता देव तुमकां दादोशी करतलो. आनी देव तुमकां दादोशी करतलो म्हणटा तेन्ना आयचीं तिनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियस प्रवादी हे 2 भाशेचे मनीस आमच्या मुखार दवरता. आनी जेरेमियस प्रवादी खेरीत भाशेन सांगता ही खुशालकाय कशी भाशेन मेळपाची. जो कोण मनशांचेर पातयेता ताका ती खुशालकाय मेळना. कुडीच्या बोडाचेर पातयेता ताकाय ती खुशालकाय मेळना. सर्वेस्परांतावन पयस आसा ताका खुशालकाय मेळना. पूण
जरी तर तुका खुशालकाय जाय जाल्यार सर्वेस्परा देवाचेर जो कोण फाती येता त्या मनशाक खुशालकाय मेळटली. जो कोण देवाच्या बोडाचेर फाती येता ताका खुशालकाय मेळटली, कित्याक सर्वेस्पर ताचो बरवसो. भाव भयणीनो, जेरेमियस प्रवादी खेरीत भाशेन देवाचेर बरवसो दवरूंक, देवाचेर पातयेवन रावूंक आमकां उलो मारता आनी मनीस आमकां फटयता, सगळ्या वेळार फटयता. थोडे पावटी सगळें सारकेंच दिसता तरी पूण मनीस फटयता. हें आमी आमच्या जिवितांत सगळ्यांनी पळयलां आनी हें जेरेमियस हाच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता. जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता तो एका उदक व्हांवतल्या व्हाळाच्या देगेक लायलेल्या झाडा सारको ताका फळां जातात आनी ताची फळां खावन मनीस धादूस जाता. तर देव तुमकां धादोशी करतलो हें आमी विस्वास धरता देखून आमी आयच्या जाबाबानूय म्हणलां, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. भाव भयणीनो, जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी जाल्यार आमचेर जेन्ना आमची खुशालकाय काडून वचपाचे दीस आयल्यात तेन्ना हें करूंकूच जाय. बो करून असल्या वेळार जेन्ना आमकां चिड्डिल्लीं आसात, आमकां साणयल्लीं आसात, आमचेर अत्याचार केल्ले आसात, वो आमी जी खुशालकाय सोदूंक जे निर्णय घेतलेले आसात, स्टेप्स मारलेले आसात, ते पिड्यार जाल्यात, फेल जाल्यात, असल्या वेळार खेरीत भाशेन आमी देवाशी येवपाकूच जाय. आय वॉन्ट टू बी हॅपी म्हणटाली ती वस्तोरी तांणी घडये सगळे भाशेन खबर काडली. जशें आमी आमची काजारां जाता तेन्ना सगळी खबर काडटा. न्हवरो खंयचो, ताचें घर कसलें आसा, घराचो कलर कसलो आसा, देरां कितलीं आसात, तांचो टॉयलेट कसलो आसा, हे सगल्यो बारीकसाण्यो आमी वचून काडटा आनी त्याच उपरांत आमी आमच्या धुवेक लग्न करता. जाल्यार आतां जेन्ना आमचेर खुशालकाय घेवपाची खबर, आमचेर खुशालकाय जोडपाची जेन्ना पाळी आयिल्ली आसा, बो करून आतां हे एलिसांवां वरवीं, तेन्ना कितें करता काय आमी आमचें मत जावन आसा हे आमचे धुवे भाशेन बेश्टेंच धरलें, कोणाक मारून उडयलें आनी मागीर आमी रडपाचीं, अशें जायते पावटी आमकां जालां. जे कोणी आमकां जायते पावटी बरे आपल्याचे कडेन फोटो दाखयले, त्या न्हवऱ्या भाशेन व्हिडियो दाखयल्यात, वो बँक बॅलन्स दाखयल्यात. ती वस्तोरी त्या वाटसुऱ्याक सांगताली तो बँक बॅलन्स जो आसलेलो आनीक कोणाचे पयशे तातूंत घालून आमकां दाखयल्ले, ते ताचे न्हय. जी घरां दाखयल्लीं आनी जे लँड दाखयल्ले तेंय ताचे न्हय, पूण आमकां दाखयल्लें आमचें म्हणून. फेक व्हिडियोज, फेक मिडिया भाव भयणीनो जायती चलता. बागेवन पावलूच्या काळारूय चलतालें. बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरयता, हाचें दुसरें वाचप आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणा विशीं सांगता. बागेवन पावलू कोरिंतान धाकटेशें शार तें, थंयसर धाकटोसो क्रिस्ती जमो आसलो जांकां भावार्थ शिकयल्लो आनी पावलू थंयसरलो गेल्या उपरांत व्हायरल जावपाक लागल्यो खबरो की मेल्या उपरांत जी कोण क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ती क्रिस्ता सारकी पुनर्जीवन जावची नात. क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना अशें ते म्हणनासले, पूण खबर दुसरे भाशेन मातशें मॅनिप्युलेट केल्ली. जी कोण क्रिस्ताचेर विस्वास दवरतात ती पुनर्जीवन जावची नात, क्रिस्त पुनर्जीवन जाला. आनी असल्या वेळार हो फेक न्यूज जो आसा, ही खोटी शिकवण जी आसा ती सारकी जाग्यार घालपाक बागेवन पावलू कोरिंतकारांक ही चीट बरयता. आनी ही चीट बरोवन तोय तांचें मन उजवाडायता. जरी तर आमी मरोन पुनर्जीवन जावची ना, आमकां पुनर्जीवनपण ना, जाल्यार क्रिस्तूय बीन पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त जरी तर पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ पोको. कित्याक आमचो आख्खो भावार्थ, आमचो आख्खो धर्म जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर धरलेलो आसा. जेजू जरी तर पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ पोको. पूण जेजू जरी तर पुनर्जीवन जाला आनी हो भावार्थ आमी शिकयता जाल्यार सगळीं आमी क्रिस्तां थंय मरता ती पुनर्जीवन जातलीं आनी पुनर्जीवनपण सारकें. भाव भयणीनो, जी वांकडी खबर आसली ह्या क्रिस्तांवांची एके भाशेन खुशालकाय काडून व्हरताली ती बागेवन पावलून परतून जाग्यार घातली. ह्या लोकांन सारकें जें कितें आसा तें आयकलें. जे कोण आयकूंक ना वो जी कितें खोटी खबर सांगलेली तीच घेवन गेले, ते सांडले. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे मुखार दवरता भाग्यां. 2 भागांनी बागेवंत लुकास शुभ वर्तमान बरयता आसतना ते दोनूय वाटेन घालता. एके वाटेन सुभागीपण जाल्यार दुसरे वाटेन तुमचें कोटा अशें म्हणटा.
भाग्योन मातेव आमकां 8 भाग्यां दिता, जाल्यार आयची भाग्यां आमकांय सगल्यांक सोर जाता, कित्याक आमकां सगल्यांक खुशालकाय जाय. आमच्या सगळे तरेच्या जिवितान आमचें एड्युकेशन, जॉब्स, आमचीं काजारां, आमचीं घरां, आमचो एनवायरमेंट, ह्या सगल्यान आमकां खुशाल जाय. आनी ही खुशालकाय जोडटा आसतना खेरीत भाशेन आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस आमचेर आयिल्ले आसात. आनी ह्या दिसांनी जो घुसपागोंदळ चल्लेलो आसा भाव भयणीनो, तातूंत घडये आमची खुशालकाय खंय वेतली आमी नोकळो. आतां कितें करपाचें? मिडिया आयज आमकां जाय तें फ्लड कोत्तली, जाल्यार सर्वेस्परा आमच्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच सुभागी, विसरची न्हय. देवाचेर पातयेवन मुखार वेता तो सांडचो ना, पूण मनशांचेर, न्यूजांचेर, फेक न्यूजांचेर आनी मागीर क्लॅरिफिकेशनाचेर, ह्या सगल्यांचेर धरून वेता तो फटवतलो. तर भाव भयणीनो, आमी काळजी घेवया. आमकां जण एकल्याक खुशालकाय जाय जाल्यार जेजून सांगला ते भाशेन गरीब जाल्यार परवा ना, आनी दुडवांची गरज ना. दुडवांची आशा धरून नाका, कित्याक ह्या दिसांनी जे आमकां आतां आमी पयशे घेतले, ह्यो ज्यो पार्टीज आसात तांणी आपलो स्टॉक भरून दवरलेलो आसा, थोडे जाण सांपडटले ह्या दिसांनी, ते आमकां दिवन खुशाल करपाक सोदतात. जाल्यार ह्या पयशांचेर आमी कोण खुशाल जावची ना. आनी भोव करून चोत्राय दवरुया, हे पयशे जे ह्या दिसांनी आमी घेतल्यात आनी घेवपाचे आसात आतां घडये आयच्या दिसाक, ते घेवन तुमच्या खासगी जिविताक तुमी जरी तर वापरीत जाल्यार शिराप पडटले. आनी एक पावटी सांगता, हे पयशे जे आमी घेतात आनी आमच्या खासगी जिविताक वापरतात ते शिरापांचे. देखून ते जरी तर आमी आमच्या जिविताक वापरता जाल्यार आमच्या जिविताक शिराप आसतलोच. पयशे घेवपाचे फादर ना घेवपाचे, कित्याक सगळे सांगतात ते आमचेच पयशे व्हेल्ले आमी घेवपाक जाता, ताचो निर्णय तुमी घेयात. पूण जरी तर घेतल्यात जाल्यार तुमच्या खासगी जिविताक, तुमच्या घोराब्याक वापर करिनाकात, शिराप पडटले. घेवपाक नाका जाल्यार बी बोल्ड इनफ टू से हांव नाका म्हाका पयशे तुजे. आनी कांय कारणाक लागून जरी तर घेवपाकूच जाय जाल्यार ह्या दुडवांनी तुमची गरीबसाण पयस जातली म्हूण समजनाका. सुभागीपण ना थंयसर, तुमचें कोटा म्हणटलो जेजू. जाल्यार आमकां आमचें कोटा म्हणलेलें नाका. आमी गरीब पूण आमी सुभागी, कित्याक आमचो देव आमकां पोसता, आमकां राखता. जें कितें आमकां गरज तें गरज त्या वेळार आमकां दिता, कित्याक देवाचें राज तुमचें म्हूण जेजून सांगलां. आनी देवाचें राज तुमचें जाल्यार तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी देव दादोशी करतलो. विस्वास धरता तांकांच, विस्वास धरिना तांकां ना. तुमचेर आयज बोगलाटांक घालतात, ह्या दिसांनी चालू आसतलें. एक दीस उरलेलो आसा एलिसावांक, कोण कोणाचेर बोगलाटांक घालतलो, कोण कोणाची नांवां पिड्ड्यार करतलो, कोण व्हिडियो व्हायरल करतलो, कोण मॅसेजी व्हायरल करतलो, कोण आनी कोणाच्यो मॅसेजी आपूण एडिट करून धाडटले, सगळें जातलें. ह्या दिसांनी जरी तर असल्या ताळणेन पडपाक नाका. आयज एक दीस मोबायल बंद दवरात, वॉट्सॅप बंद दवरात, खुशाल आसतली. सोशल मिडिया बंद दवरात, देवा मुखार येयात. आयज आमचे फिरगोचेन आमी 9 ते 12 वाजता मागण्यांत सारतल्या. देवा मुखार मागणें करात. आनी तेन्नाच आयचें हें शुभ वर्तमान, आयचो सेवाधर्म आमकां खरें जातलो. आमचेर जरी तर कसलेंय वायट येता, खुशाल जायात जेजून म्हणलां. जरी तर तुमचेर कोण वायट घालतात, तुमचेर बोगलाटांक घालतात, तेन्ना तुमी सुभागी, त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, खुशाल जायात. आय वॉन्ट टू बी हॅपी, खरेंच आय वॉन्ट टू बी हॅपी म्हणत रावात ह्या दिसांनी, आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन. ना जाल्यार ह्या घुसपा गुंदळान भाव भयणीनो आमी सांपडत जाल्यार आमची खुशालकाय वेतली. आनी हीं उतरां तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण मेळ्ळी, आतां दुखीचे दीस येवपाचे आसात. तुमकां आतां दादोशी आसलेल्यांक हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. भोव करून जेन्ना वायट करता तेन्ना सांपडटल्यात, तेन्ना तुमचेर हें वायट येतलें आनी खरेपणी येतलें. ह्या दिसांनी आमकां दिसती पडटलें जे कोण वायट करतात आनी खरेंच सांपडटात ते तांच्या जिवितांत कसली दूख येतली ती आमकां दिसती पडटली. आतां हांसतल्यांक तुमकां हाय हाय, रडपाचे दीस येतले. देवा वाटेन ना, मनशा वाटेन आहा, पदवे वाटेन, दुडवां वाटेन, सोऱ्या वाटेन, बिर्याणी वाटेन जाल्यार रडपाचे दीस येतले. जेजू सांगता आयच्या दिसाक लोक तुमचें सगळें बरें उलयतात तेन्ना तुमकां हाय हाय. ह्या पासत आनी कोण आमचें बरें उलयतलो म्हूण आमी रावपाक गरज ना. तर भाव भयणीनो,
आमकां सगल्यांक खुशाल जावपाकूच जाय आमी म्हणलां सुरवातेक. डू यू वॉन्ट टू बी हॅपी? तुमकां खुशाल जावपाक जाय जाल्यार आनीक एक पावटी म्हणात, आय वॉन्ट टू बी हॅपी. आनी आय वॉन्ट टू बी हॅपी म्हणटा तें भाव भयणीनो आमचें देवा मुखार जालां जाल्यार आमची खुशालकाय कोणाच्यान काडूंक जायना. ह्या एलिसावाच्यान आमची खुशालकाय काडून उडोवपाक जायना. रिजल्ट खंयच्यानी वचो, कोण कितलीं आडगां करीत, कित्याक जो कोण करता ताका भोगचेंच पडटलें. ह्या पासत आतां आमी मतदान करपाक वेता तेन्ना हें सगळें कुफू जावन जालां म्हणून हें म्हणचें न्हय, आतां मत मारून फायदो ना म्हणचें न्हय, कित्याक एकूच दीस फाल्यांचो. घडये हें सगळें घडून जें हाडलेलें आसा ह्या दिसांनी तें आमी मत मारिना जावपाक. आमचें मन पिड्ड्यार करपाचें हें षडयंत्र चल्ललें आसा. ताचो फायदो कोणाक जातलो आमकां खबर आसा, तें कुशीन दवरया. पूण आमचें मत आयज गरजेचें. देवान आमकां ही पदवी दिल्ली आसा, देवान आमकां ही जबाबदारी दिल्ली आसा. देखून सारकें चिंतून, आतां आमी चिंतून जालें, ह्या दिसांनी आमी चिंतीत आयल्या. जो आमचो होमवर्क करपाक जाय आसलो तो आयज पासून आमी केलो म्हाका दिसता. आनीक आमी मन पिड्ड्यार करपाक वेचे बदलेक देवाचेर विस्वास दवरून आमी मुखार या. आनीक मत मारपाक भायर सरया, एकामेकाकूय आपोवया, चल आमचें मत मारया. आमच्यान जायना, देवाच्यान जाता म्हूण विस्वास दवरून मुखार या. तेन्नाच आमकां खुशालकाय मेळटली. आय वॉन्ट टू बी हॅपी म्हणटा तें सारकें जातलें. ना जाल्यार भाव भयणीनो ते वस्तुरी भाशेन त्या रस्त्याचे कुशीक हे फोटो घेवन हे व्हिडियो घेवन आमी रडचें पडटलें. आय वॉन्ट टू बी हॅपी जाल्यार आमकां जण एकल्याक खुशाल करूंक जेजू ह्या आल्ताराचेर येता आनी आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसता. ह्या जेवणान वांटो घेवन दादोशी जावंक तयार जावया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सुरपदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरगूस संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी विस्वासान देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबान, सगळे यादनिकांनी तशेंच मोठवाशांनी बागयाचें जिवीत जियोंक आनी क्रिस्ती पोरचेक जेजूच्या राजाची तत्वां उत्तम नमुने ते जावंक पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान माता बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. गोंय प्रांताच्या विधानसभेच्या वेंचणुकेक पोरजेच्या उस्क्यान बोल्लोले, गोंयचें पर्यावरण राखता तसले आनी सोमेस्ताच्या बोऱ्याक पडटले कायदे काडटात तसले राजकी फुडारी फावो जावंक गोंयच्या प्रांता पासत मागुया. विश्वासान माता बापा, आमकां दोळीं आयकून घे. गोंयच्या क्रिस्ती भाव भयणांनी विधानसभेचे वेंचणुकेक मत मारपाचे निर्णय घेतना आपली क्रिस्ती तशीच नागरिकी जबाबदारी पाळटना गोंय राज्याच्या बरेपणा खातीर बरे आनी फावो तसले फुडाऱ्यांक ताणें मत मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया.
विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेर आयकून घे. कोविड-19 ही महामारी अजून आख्खो जग पोर वचता. तशेंच कॅन्सर, HIV, एड्स, TB असले पिळेक सांपडून जायतो लोक वळवळटा. तांचे पिळेंत दोतोरांचो, नर्सींचो, कुटुंबाचो आनी समुदायांचो सांगात फावो जावंक, तशेंच सगल्याच्या मागण्याच्या आदारान देवाची कृपा आनी पेखोवणी तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेर आयकून घे. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे उमेदवार बसलेले आसात त्या आमच्या उमेदवारां पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक, तांकां सगल्यांक दादूस करूंक आनी तांतलो बरो आसा तो आमकां विचून काडूंक आमकां जण एकल्याक जाणवाय दी म्हूण आमी मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेर आयकून घे. सर्गीच्या बापा, तुवेंच ही मागणी आमच्या मनान घातल्यांत ती सगोट आमकां फावो कर. तशेंच आमच्या काळजाचे हुस्के जे तुका थावे आसात तेय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत गावया. C10 पेज नंबर 32. म्हज्या भावा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पराय भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उपाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव, बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोठुया. Gesù meno, Gesù cibo sala, Gesù noviane dolo. Gesù meno, Gesù cibo sala, Gesù noviane dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आतां भुकेल्यांत ती आतां रुदोन करतात ती आतां गरीब आसात ती सुभागी सर्गीचें राज तुमचें आतां जी कोण धादूस आसात आतां जी कोण बरीं बरीं सपनां सपनेतात तेंचें कोटा जाल्यार आमचें कोटा जावचें न्हय पूण आमकां सुभागीपण दी म्हूण आमी मागुया आनी सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हजे भितर तुजें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका लायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Rozna hermoso, doni
दिता पोटभर जेवून दादोशी जालीं, तांची आशा सर्वेस्परान भागयली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. अशें बसुया. आयची मिसाची मांडावळ केल्या टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय आल्त चिकाली तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तिसरें मीस 9 वाजता जातलें. तशेंच आमचो भाव मानुएल डायस हो सोंपून गेल्लो आसा. आयज 10:30 वाजता ताचो इंतेर जातलो. सुमानाच्या मिसां सदांचेच भाशेन 7 वाजता जातली, लायव्ह स्ट्रीम जातली. आनीक सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस आयताराचें आनी दाबोली कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस. फुडल्या आयताराक सदांचे भाशेन 3 मिसां जातलीं, 6:30 वाजता, 7:45 वाजता आनी 9 वाजता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जीन दान जालें 19,444 रुपया. आनी दाबोलीं कपेलान 1,641 रुपया. सगळे मेळोन 21,085 रुपया. पंचायतीची नोटीस आयिल्ली आसा चिकाली बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या नांवान. प्लांटेशन स्कीम बाय गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जावपाचो आसा. तुमकां फ्री सॅपलिंग्स मेळटलीं. जे कोणाक खुशी आसा तांणी जो नोटीस धाडलेलो आसा तातूंत तो वाचून तुमकां जें लागू जाता तें घेवचें. आनीक आतां घोडे झाडां रोवपाची पावस पडना तेन्ना कशे भाशेन जातलें तें खबर ना. पूण जी स्कीम आयिल्ली आसा ताची सगळ्यांनी माहिती घेवची. आनीक आमचो एनवायरमेंट इकॉलॉजी बरें करूंक जाता तें सगळें करचें. हाची फुडली म्हायती पंचायतीच्या ऑफिसान तुमी घेवची. भाव भयणीनो, फाल्यां 14 तारीख, आयज 13 तारीख. आयज सांजेर 9 वाजता सुरू करून 12 वाजता मोदयांनी पासून आमी एक ल्हानसो नायट विजील करतले. हांव खेरीत भाशेन मागपाक ह्या कारणा पासून हो सगळो घुसपागोंदळ जेन्ना जाता आयचे वाचपांनी आमी जे भाशेन नियाळ्ळा देवाचेर विस्वास दवरया. तुमचे मदले कोणाक खुशी आसा तांणी येवन भाग घेवंक जाता. नाजाल्यार तुमच्या घरांतूच रावन तुमी लायव्ह स्ट्रीम जातले आमच्या SFX चिकाली यूट्यूब चॅनलाचेर, तातूंत तुमी भाग घेवंक जाता. पूण सगळीं आमी खेरीत भाशेन मागण्यांत घोट रावया. आयच्या दिसाक आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस, आमचे ल्हान ल्हान उपास, बडे आख्खो दीस उपास करूंक नाका, पूण ल्हान ल्हान आमचे सॅक्रिफीस आसात ते आमच्या राज्या पासत, ह्या सगळ्या उमेदवारां पासत आनी आमच्या लोकां पासत आनी मांडावळ सांबाळटल्यां पासत आमी खेरीत भाशेन भेटोवया. फाल्यांच्या दिसाक सगळ्यांनी भायर सरचें. आनीक एक पावटी उलो मारता.
कालच्या दिसाक जे व्हिडिओ व्हायरल जाले तुमकांय मेळ्ळे आसतले म्हाकाय मेळ्ळे ताचे विशीं हांव सांगपाक सोदतां आमच्या लोकांक सांगपाक सोदतां आनी दुसऱ्यांकूय कोणूय आयकता जाल्यार तांकांय आयकून दी पूण कालच्या दिसाक जेन्ना हे व्हायरल व्हिडिओ येयले तेन्ना म्हाका जाल्यार राग येयलो आनी हांवें म्हणलें येली सांगूच नाका हे पावटीक हांव मोत मारचो ना त्या उपरांत हांवें फोन बंद केलो आनी मातशें मागणें केलें आनी मागणें केल्या उपरांत म्हाका दुसरे भाशेन दिसलें आनी दिसलें म्हज्याय लोकांकूय सांगपाक आनी सगळीं जीं कोण आयकता तांकांय सांगपाक कान आसलेल्यांनी आयकुचें हांवें हे भाशेन चिंतलें म्हणजे मागणें केल्या उपरांत म्हाका दिसलें अशें करचें हे व्हिडिओ बीन बंद कर ताची सफाई बीन आतां घडये कोण दितले ती कुशीन काड ती कांयच नाका पूण फाल्यां म्हजें मत मारपाचें आसा तें एकदम गरजेचें हांव म्हजें मत मारतलों मत मारल्या उपरांत निकाळूय येतलो आनी निकाळ आयल्या उपरांत जें कितें तें व्हायरल व्हिडिओनी आयिल्लें आसा तें जरी तर सोत जाल्यार हांव लोकांक उलो मारतलों ह्या असल्या आमदारांक मंत्र्यांक जे कोण आमी वेंचून काडटात असलो घात करतात आनी आमच्या मताक जरी तर ते वालोर दिनात तांकां रस्त्यार हाडून मार घालपाचो पाद्रीक असो म्हणपाक जायना म्हज्यान पूण सद्याक जे भाशेन हें आख्खें षडयंत्र रचलेलें आसा आमकां फटोवपाक आमकां दिशाभूल करपाक मातशें सारकीं रावया त्या पासत म्हाका दिसलें मागणें केल्या उपरांतूच दिसलें जरी तर हें सोत जाल्यार असल्यांक पयलीं लिसांव जावं दी आमचें मत सारकें आमी मारून दी आमी आयज पासून जाय तें चिंतलां आमी स्टडी केल्या आमच्या उमेदवारांची मत मारतलो हांव वचोन आनी मत मारल्या उपरांत निकाळ येयल्या उपरांत तांकां बारीक पळोवन रावतलो आनी जरी तर म्हजें मत मारलां तें म्हज्या मताक वालोर दिना म्हज्या मताचीं खेबाडां करता असल्यांक धरून हाडून रस्त्यार हाडून मार घालतलो हांवें चिंतलां हे भाशेन तुमकां जरी तर दिसता तुमी असल्यांक चिंतचें जाल्यार येयात बराबर पळोवया हे आमकां कितले फटयतात ते कितले आमच्या गोंयची वाट लायता ते पळोवया हांव जाल्यार पळयतलो म्हजें गोंय कोण हे भाशेन वाट लायता आनी म्हज्या मताची कोण खेबाडां करता हांव ताका पळोवन घेतलोच मार घालतलोच तुमकां जरी तर दिसता येयात मुखार एलिसांव बरे भाशेन करया बरे भाशेन आमी चिंतलां देवा लागीं मागलां तयारी केल्या मागणें केलां हें सगळें मनान दवरून देवाचेर विस्वास दवरून मत मारुया कोणूच भायर रावचें न्हू मत मारिनासतना रावचें न्हू आमचें मत इबाड करचें न्हू तेच बरोबर ह्या सगळ्या घुसपा गुंदोळान आमचीं मतां फोडून उडोवचीं न्हू बरे कॅन्डिडेट्स जे आमचे मुखार आसात तांकां आमी पळयल्यात आडगां आसात ती चलतलीं ह्या दिसांनी रेड चलतली आतां आयच्या दिसाक किरीत भाशेन जाय तें जातलें आमच्या दोळ्या मुखार जाय ती स्वता येतलीं तें पासून आमकां नाका कितें सोद तें मत मारपाचें आमी चिंतलेलें आसा आनी आमचो कॅन्डिडेट आमी चिंतलेलो आसा बरे भाशेन मारुया देवाक मागणें करून मारुया देव आमकां वाट दाखयतलो आनी आमचें गोंय सांबाळपाक आनी आमच्या गोंयांक बरो सरकारी पावटीक येवपाक देव आमकां आदार दितलो हो म्हजो भरवसो आनी हो म्हजो भावार तुमकांय जरी तर दिसता म्हजे बराबर हो भावार दवरचो हो विस्वास दवरचो जाल्यार बी करेजियस आनी मुखार सरात आमी आमचें गोंय सांबाळया सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गीत घेवया W2 पेज नंबर 262 वेचणुकां समयार मागणी सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सगली सगली पदवी तुजे तावन येता तुजे तावन येता संसार संसार तुजे मांडावली परमोने तुजे मांडावळी परमाणे चलोवन व्हरूंक
मनशाक तुवें मनशाक तुवें अधिकार दिलाय देखून अधिकार दिलाय आमी देखून तुका आमी तुका आर्गां दिता आर्गां दिता जेसूच्या यादनिकी प्रवादीक प्रवादी आनी गौलीक कार्यान आनी गौरी कार्यां आमकां वांटो दिवन आमकां वांटो दिवन तुझे राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयल्या आपयल्या आमच्या गोंयांत आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात जावच्यो आसा त्या विधानसभेच्या त्या विधानसभेच्या वेंचणुकां समयार वेंचणुकां समयार ही म्हजी जबाबदारी ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पालूंक जतनायेन पाडून म्हाका तुज्या आत्म्यान बोर आत्म्यान बोर म्हज्या अंतस्कनाक म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड तुजो उजवाड म्हज्या मनाक म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक आनी म्हज्या तुजो काळजाक धीर दी तुजो मत इबाड करची मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन म्हजोच फायदो पळोवन मत दिवची ताळणी मोत दिवची ताळणी म्हजी सोशिली पयस कोर पयस कोर बापा बापा तुजे मांडावळी तुजे प्रमाणे मांडावळी प्रमाणे एक बरो सरकार एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक आमच्या गोंय फावो राज्याक कोर फावो कोर जाती कातीचो जाती खातीर देश धर्माचो देश धर्माचो भेद उतरून भेद उतरून प्रामाणिकपणान प्रामाणिकपणान आनी स्वतान वावुरतले स्वतान वावुरतले देशाच्या संविधाना प्रमाणे संविधान प्रमाणे सगळ्या मनशाचे मनशाचे होक राखतले होक राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कोर एकामेकाच्या एकामेकाच्या हाताक हात दिवन हाताक हात एक दिवन नवे मनीसकोळ एक नवे मनीस एक नवो समाज एक नवो समाज निर्माण करूंक निर्माण करूंक आमकां आदार दी ख्रिस्ता आमच्या ख्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुम्या वरवीं आमेन आमेन Kushi monanchi con cori, conex paki, sorgi cerach cores tanche, cores tanche. Kushi monanchi con cori, conex paki, sorgi cerach cores tanche. Kasachi con duro capri, corets pagi, fitwice dais corets tace, Kasachi con duro capri, corets pagi, fitwice dais corets tace. Kushi monanchi con